तृतीय पंथीयांक वैधानिक मान्यताय दिवपी इतिहासीक निर्णय सर्वोच्च न्यायालयान मंगळारा दिलो। तांकां ओबीसीचो दर्जो मेळटलो। तृतीय पंथीयांक दादलो आनी बायलां बरोबर तिसरो समाजगट म्हूण मान्यताय दिवची असो आदेश सुप्रीम कोर्टान केंद्र आनी राज्यांक दिला। पीडित आनी अर्थीक नदरेन फाटी आशिल्ले म्हूण तृतीय पंथीयांक खासा अधिकार दिवचे अशेंय कोर्टान सांगलां। तृतीय पंथीयांक अधिमान्यताय दिवपी भारत पयलो देश थारला। तृतीय पंथीयांक तिसरो समाजगट म्हूण मान्यताय दिवची असो निकाल सुप्रीम कोर्टान मंगळारा दिलो। पयलेच फावट तृतीय पंथीयांक वैधानिक मान्यताय मेळ्ळ्या। हाचे पयलीं तांकां दादलो वा बायलां ह्या समाजगटांतल्यान निवड करची पडटाली। खंयच्याय व्यक्तीन सर्जरी करून आपलें लिंग बदललें जाल्यार ताका बदलिल्लें लिंग बरोवपाचो हक्क आसतलो अशें सुप्रीम कोर्टान स्पश्ट केलां। And I congratulate every sister and every Indian because the Supreme Court of India, Justice Radhakrishna and Justice Sikri said that the development of any country is not upon its economy but how much human development is there and how much dignity every person has. Today in Republic of India, I feel that I am dignified. I am with my own dignity as what I am, immaterial to my sexuality. Today I am the citizen of Republic of India, world's biggest democracy with all my rights. पीडित आनी अर्थीक नदरेन फाटी आशिल्ले म्हूण तांकां विशेष अधिकार दिवचे अशें सुप्रीम कोर्टान केंद्राक सांगलां। तांच्या तिसऱ्या समाज गटाच्या आदाराचेर शिक्षणीक संस्थांनी एडमिशन मेळटलें तशेंच रोजगार मेळटलो। तांचे खातीर खासा भौशीक टॉयलेट बांदचे पडटले आनी तांचे खासा वैजकी मुद्द्यांनी लक्ष घालूंक खासा खातें स्थापन करपाचो आदेश सुप्रीम कोर्टान राज्यांक दिला। ह्या तिसऱ्या समाज गटाक ओबीसीचो दर्जो मेळटलो। ओबीसींक मेळटा ते प्रमाण तांकां शिक्षणीक आनी रोजगारांत राखीवता मेळटली। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। कोंकण रेल्वे रुळावयल्यान येरादारी परत सुरू जाल्या। सोमारा सकाळीं रुळावयल्यान मालगाडी घसरिल्ल्यान कोंकण रुटावयल्यो ट्रेनी फाटलीं 24 वरां दुसऱ्या मार्गावयल्यान सोडिल्ल्यो। रूळ मेकळो आशिल्लो करपाचें काम सोमारचो दीस रात झुजापोड्यार चल्लें। मंगळारा सकाळीं सुमार 7:30 रेल्वे येरादारी सुरू जाली। कितल्योश्योच ट्रेनी सोमारा हेर मार्गावयल्यान सोडिल्ल्यो। कोंकण रेल्वे सांगता त्या कोतान 1-2 ट्रेनी सोडल्यार बाकीच्यो नित्याच्या वेळापत्रका प्रमाण चलतात। कोंकण रेल्वे रुळावेली येरादारी मंगळारा सकाळ सावन आशिल्ली तशी परत सुरू जाली। महाराष्ट्रांतल्या न्यूसर स्टेशना लागसार उक्षी वाठारांत सोमारा सकाळीं मालगाडी रेल्वे रुळावेल्यान घसरिल्ली। ताका लागून कोंकण रेल्वे मार्गावेली प्रवासी आनी म्हाल येरादारी सोमारा सकाळ सावन बंद पडिल्ली। ट्रेनी दुसरे मार्गावेल्यान सोडिल्ल्यो। मार्ग क्लियर करपाचें काम सोमारा दीस रात चल्लें आनी निमाणें मंगळारा सकाळीं 7:30 मार्ग रेल्वे येरादारीक मेकळो जालो। दादर सावंतवाडी पॅसेंजर, जनशताब्दी मेल, दुरांतो एक्सप्रेस आनी राजधानी एक्सप्रेस रेल्वे वेगवेगळ्या स्टेशनांचेर आडावन वेगळ्या मार्गान धाडिल्ल्यो। मांडवी, कोंकण कन्या ह्यो ट्रेनी वेळापत्रका प्रमाण आसात। मंगळारा भायर सरपी जनशताब्दी आनी अहमदाबाद मेंगलोर समर स्पेशल ह्यो ट्रेनी रद्द केल्यात अशी माहिती कोंकण रेल्वेचे जनसंपर्क अधिकारी बबन घाडगेन प्रुडंटाक दिली। Subsequent to the yesterday's derailment of goods train near Ratnagiri between Sangameshwar and Ukshi, the restoration work was completed today morning and track has been restored to normal traffic somewhere around 7:30 in the morning, and all the trains have resumed back now. So today first train to leave from Margam was Mandavi Express. So today onwards I think all the trains will be on time. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव।